फाटल्या 1.5 वर्सां परस चड तेंपापासून मुळगांव मायनिंग प्रश्न धुवत आसा। गांवा वतीन फुडें केल्ल्यो मागण्यो पुराय करपाक कंपनी काना मनार घेना असो लोकांचो दावो आसा। देखून थळावे लोक चाळवल्यात। मायनिंग विशयाचेर कृती निश्चित करपाक आयतारा सांजे मुळगांवा जाहीर बसकेचे आयोजन केल्ले। ही बसका अर्दार सोडून थंय जमिल्ल्या लोकांनी अचकीत मायनिंगेचेर धडक मारली। ह्या वेळार बायलां सयत जाणटे नेणटे मेळून 100 परस चड लोक आशिल्ले। आयज 2-2.5 वर्सां जालीं आमी ह्या मायनीक लागून खूब सफर जाता। दुल्लो म्हण डिमार्केशन मागलेले अशें काही सादारण 15 पॉयंट आमी दिल्ले आसा गांवच्या हिताक लागून। आनी आयज फाटल्या 15 दिसांक अशेंच आमी वयर आयिल्ले पळयताले एक तेंच्यांनी बोरींग मशीन लायिल्लें। तेन्ना आमी पुलिसेकूय दाखोवन तेंकाय दाखोवन विचारलें की हेजें परमिशन जावं आनी कितें तुमचे कडेन आसा काय म्हणून। तर तेंच्यांनी सांगलें की 2 डिपार्टमेंटान परमिशन मागलेलें आनी दिलां म्हणून आमकां। आनी त्या बद्दल आयज ते उलोवप जालें आनी त्या कारणान आयज मिटींग जाली आनी आमी डायरेक्ट वयर येयल्या की बंद दवरपाचें आसा म्हणून। मिटींग जाली आनी आमी ठरल्या प्रमाणे सगळे आमी हांगासर वयर वचून एक पळोवचें कितें केलां हेंच्यांनी हांगासर पळय जाल्यार हांगासर ती तेस्ता बोरवेल मारलेली मशिनरी तेंच्यांनी घेवन गेले कोणाक सांगच्या पयलीं। तसोच हांगासर एक डक्को मारला व्हडलो होणको तो तसोच दवरून उक्तत दवरून गेला। फाल्यां येदा कदाचित कोणाची कितें जिवधनी जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण आतां? हो होणको मारला तो आतां माडभर खोल आसा। तसोच हो एक आहा तो 1.5 मीटर खोल आहा। सपोज हांगा कोणी गोरवां येता जावं आनी कोण मनीस भोंवता फाल्यां जर पडले थंयसर आनी कितें तरी एक जिवाची हें जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण? हे वेदांतान तेंच्यांनी लक्षांत घेवचें। आमचे आतां 15 जे पॉयंट्स दिल्ले तांकां ते आमचे एकूय ते सॉल्व करिना। तेंच्यांनी आमच्या कडेन डिस्कस करून पंचायत बॉडी आमचे जे बाकी कमिटी आहा तेंच्या कडले डिस्कस करपाचे बाबा हे तुमचे अमके पॉयंट आमी हे करता अमके पॉयंट जायना तेजेर डिस्कस करून कितें तरी तेंच्यांनी करपाक जाय न्हू। ते करपाकूच मागना। ते आपलोच स्वार्थ सोदता न्हू। आतां म्हाका सांग फाटीं हेकाय अशेंच जाल्लें तेन्ना ते आमकां सांगता तुमकां घरा बांदून आमी मोगरा वाड्यार दिता म्हणून। आनी ही देवी आहा ती कोणाची? देवीक कितें करता तुमी? तेन्ना तुमी विचार करून कितें तरी दिया न्हू। आमच्या लोकांक जे कितें मातशें बेनिफीट मेळटा तें करा। आमच्या लोकांक बेनिफीट ना। भुरग्यांक तुमी कामाक घेयनात तेंकां काडून उडयतात। ट्रक आहा ते आमचे पेंडींग आहा शेतांचो उद्वास लायल्या। आज सगळी पोल्युशन जावन सगळ्या लोकांक घरान आमकां पावसाच्या दिसांनी अशी परिस्थिती येता की बायलांक चपलां घालून घरांनी हें करता कित्याक पाणी सगळ्या घरांनी पाजारता आमच्या। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।